एक शेत 3 फाटी 4 फाटी काढून जाय इतलो ते स्पेस कांयच मेळना. तरवा घातलेला आहे ना आता, तरवा बुडलेला हा. माती काढल्याशिवाय कायच जाऊ पाहिजे ना. ही लेवल आणि ती लेवल एक जण जाईल. एका सायडीन गोय सरकार आमचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोय म्हणटा. सो स्वयंपूर्ण कोण जातलो जाल्यार तेंचे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट तांकां स्वयंपूर्ण जावपाक दिनात. हेजे कारण म्हटल्यार जे आमी जे आतां पर्वरी आसा तेजे स्वयंपूर्ण हांगा शेतकार आपूण स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक सोदतात पण तांकां शेतां करपाक मेळना. कित्याक डिपार्टमेंटूच जे गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटा खातीर तांकां ही नुकसान तांकां जाल्ल्या. सो आमी आसा आतां पर्वरी जे वाडे म्हणटा थंय तुमी पळयता हांव उदकान इतक्या अर्दे धेपरा वयर उदकान हांगा रावला. हे एक्चुली शेत हांगा शेतांत ही रोयताले मात तारे कडेन जो 40 कोटी खर्च करून डिसिल्टिंगाचें जे काम केलां तें काम इतके काय ताका मॅनर एक एक्चुली सारको प्रोजेक्ट तसो सारको तेंच्यांनी एग्जामीन करूंक ना. तेज्या खातीर ही जी पर्वरीची वाड्यावयली जी शेतां आसा ती बुडलेली आहा. ते काम जेन्ना स्टार्ट जालें गेली 3 वर्सां जालीं जे डिसिल्टिंगाचे 40 कोटीचे काम जे स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान जी हांगा जे शेतकार हांगा जे शेत रोयताले ते तांकां शेत रोवपाक मेळना. कित्याक तुमी पयलें आसतलें ह्या शेतान आतां हांव शेतान उबो आहा आतां आनी तेंचें म्हणणें आहा की गेली 8 दीस पयलीं आमी शेतां लायिल्लीं हांगा पण ते उदीक थंयसर जे ग्रीन पार्का कडेन तेंच्यांनी जी वॉल बांदल्या तितून उदीक थंयसरल्यान पास जायना तेज्या खातीर हे उदीक भरता म्हणून तेंचें म्हणणें आहा. सो आतां हांगा शेतां ही हांगा जायना तेंचें म्हणणें आहा. सो आमी शेतकारांक कडेन उलया तेंच्यांनी कितल्या फावटी सरकाराक सांगलें आनी सरकारान कितल्या फावटी तेंची गजाल्यो आयकल्या ते आमी लोकां कडल्यानूच आयकुया. आता 4 वर्सां जाली हांगा सगळे हांगासून तेचे मेरेन आमी आतां वोपता म्हणटा 4 वर्सां जाली बुडटा अशें. हे सरकारान कितें थंयसर ग्रीन पार्का कडेन पळय केला तेतून आमकां लुकसाण भरपूर जाता. ते तुमी कितें ते तेतूर तुमी हें करपाचें. सदां उठून सांगतात तुमचें जातलें आमकां 40 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा 40 कोटीचो प्रोजेक्ट करून तुमी कितें केलें ते हें सारकें करूंक जाय आसलें. हे अशें करून आमच्या शेतांची वाड आनी आमची वाड लागता. नाजाल्यार आमी शेतांत करिना. तुमचेर जायना तुमी सांगपाचें जायना म्हणून आमी शेताक सोडटा. आतांच्या हितूर कोण करिनात तरी आसतना तुमी हे व्हळ म्हणून खोलायता ते सारके करिनात. आनी 2 म्हयन्यांनी सारके 2 दीस पावस आहा म्हटल्यार येतात आनी एका दिसाक काम करतात चल्ल्या. मागीर बाकीचे कोण करतलो कामां ही आमकां काय तुमी हें करूंकूय दिना. खूब फावटी सांगले सरकाराक कितले फावटी सांगले आमी हे सुद्दां एप्लिकेशनां सुद्दां बरोवन आमी दिल्या शेतां बुडटा म्हणून. ही 10 वर्सां जाली आतां आमी तेच करीत आहा. हेच्या पयलीं इतके पिकताले न्हू घरभरान दार वताले म्हणजे हे व्हाळ उसपाच्या पयलीं तेन्ना ते व्हाळ सकयले इतके सगळे उतळ आसले. आतां उसपान कितें जालें इतको खर्च करता आनी अंदूय खंय कितें 40 कोटीच्या वयर इतको खर्च केला पण कितें फायदो. येयल्या वर्सा तीच हें चल्लेलें हांगा आमी इतकी शेतां करतालीं सगळीं कांयच जायना. 2 वर्सां जालीं हांवें ल्हानकूय ना कांय करूंक ना. हे 3रे वर्स ते पयलेच वर्सा आमकां कितें सादारण पिकलेले 2 वर्सां तरी कांयच जागना आनी आतां 4थ्या वर्स आतां खंय कितें करपाचें कांयच कळना. कशें मेळटा सांग पळया जायना मेळना शेतां करपाकूच मेळना आमकां. गेल्या वर्सा परचे बुड लायले सुकले परचे बुडले थंय परचे गेले 2-3 फावटी गेले. कशें जातलें सांग पळया आमचें हें. तुमी हे जर ग्रीन पार्का कडेन हो वचपाना जाल्यार ही शेतां जावचीच ना. जर ग्रीन पार्का कडेन काम चल्लां पळय त्या प्रमाणे आमकां वर्साच्या वर्सा त्रास जाता. आतां 3 वर्सां जालीं आमकां शेताक पीक ना कांय ना. ते जे बांदून काडलेले ते सगळे कोसळून पडला. त्या कारणान आमची शेतां सगळीं भरलेली आसा उदकान. उदकाचो फ्लो कांय ना. उदक वस्ते साणून ते रिवर्स येता आमच्या शेतांनी उरलेले आसा. अशी आमची तेडी आराडे पर्वरी सायडीन शेतां पालयां सगळी लोकांची शेतां भरोन पिड्यार जाल्लेली आसा. गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवपाचें. पूण गव्हर्मेंट एवरी इयर आमचो प्रॉमीस करता पूण केन्ना कांय जायना. तो एवरी इयर आमकां हें सेम फेस करचें पडटा. हांव आतां भायर गांवांत काम करता
तो म्हाका आवड आसा हे शेत करपाची म्हणून एवरी इयर हांव भायरसून हांगासर गोंयान येता फक्त शेत करपाक कित्याक आमकां उकडें शीत आवडटा. पावस पडटा पूण पावस हो अजून काय जावना. अजून एक कंटिन्यू पावस पडत न्हू अख्खो हो ब्रीज पासून बुडोन वयतलो आनी देवूळ आहा न्हू ते पासून वयर पावतलें उदीक. अजून पावस सुरू जावना, अजून उमळूच जावना जाल्यार अजून आमकां कितें म्हणटा शेती करूंक जाय म्हूण. पूण शेती हेतून कशी शेती करतलो उदकान. हांगासर मातशें कितें जाल्यार रोखडेंच उदीक भरता पण उदका हें ना न्हू, वाटूच ना न्हू वचपाक. पूण हे आमचे PWDचे मनीस आहात ना ते सारखे आमकां आमच्या कानान ओततात. अशें आतां धाडटा म्हणटा, आतां करता म्हणटा आनी कामच करिनात. आनी ते ग्रीन पार्काचे व्हडलो प्रोजेक्ट केला तो कोणाच्या फायद्याक केला आनी कित्याक ते हांव नकळो. कारण एकदां हांवें पेपराचेर फोटो पळयलो CM व्हडयेन बसान अशी एक टेहाणी मारलेली तेणी. ते कमीत कमी म्हाज्या हिशोबान तो तेका म्हाका दिसता अंदू न्हू 30-40 हजार रुपया लॉस आहा तेका. 1 रुपयाचा भाग आतां ज्योच पिकला आनी बरें शेत लागानी येयल्ले ते कालचे तापी. पूण आतां पळय आनी एकच दीस पावस पडला काल म्हणजे रातभर पावस पडला. तो पळय राती पावस पडला आनी जो आणखी 2 दीस पावस पडत जर जाल्यार ह्या पुलाच्या वयल्यान उदीक वयतलें. इवन ते देवूळ तुमकां खबर आहा देवळाचे स्टेपी कडेन उदीक वयता. म्हणून उपकार करून कोणी तरी आमकां हेल्प करपाचो आनी हेचे कितें तरी एक मार्ग काडपाचो. हांव पळय 3 वर्सां जालीं आतां हांगासर उदीक भरता फूल. हांव पावस पडच्या आदीं पालया गेल्लो. पालया ते गण्ण्यार म्हणटात थंयसर पळोवया म्हटलें कितें केलां तें. पळयत जाल्यार थंयसर तेंच्यांनी पायपां घातलेलीं. सो पायपां घातली म्हणल्यार हांगा गांवांतल्या लोकांक सांगपाक म्हणून हांव फोटो काडपाक गेलो. तेंचे लोक धांवून येयले थंयच्यान आनी म्हाका सांगूंक लागले फोटो काड नाका चल हांगाच्यान. हांव थंयच्यान येयलो आनी काकाक सांगलें म्हाज्या काका म्हाजो फार्मर्स क्लबान आसता. सो तेणी तांकां फोन मारून कितें तरी विचारलेलें. त्या वटेन फूल तेंच्यांनी माती घातल्या ग्रीन पार्का कडेन. सो सगळ्याक उदीक भरता. हांगासर मानिनी म्हणटात थंयसर फूल बांदलेलो आहा. थंयसरूय उदीक भरला. सो उदकाचो फ्लो हरशी असो वयता पालयाच्यान हो त्या वटेन वयता ग्रीन पार्का कडेन. आतां कितें जाला ग्रीन पार्का कडल्यान फ्लो येता ह्या वटेन हांगासर सगळ्या शेतांनी आनी आतां ताका फ्लोच ना. आतां म्हातारो जालो शेतां करून करून कितें असलें आमी केन्ना देखावंक ना. आमी हांगल्या शेताची पिकां कितली काडया आदी. आतां 5-6 वर्सां जालीं एक बुट्टी येता आनी येवक आमकां गोठो मेळना जेवपाक. लायल्यारूय तेंय कुसता आनी जाल्यार तेंय पडोन तेंय कुसता कम येता. कसलो फायदो आमकां. एक शेत 3 फाटी 4 फाटी काडूंक जाय. कितलो दीस पयस कांयच मेळना. हे जावपाचें कारण कितें? हो कारण कितें आहा ते सगळे व्हांव तुमच्या पुरलेले आहा. तारी कडेन वयशी तिजो सगळीं लाकडां फाटल्याटे आनी पायपां भरल्या ते तो रुस्पो ते न्हितो हांगासान सगळे तो रुस्पोन हे करून फायदो हांगासर नाल्कल फायदो. आदी कितें रे शेतां एप्रील जालो म्हणटा सुकताली ही व्हांव हे व्हांव कितें आमी तेजी वरितां काडटाली आनी शेतां घालताली सारें ना. आतां कितें पावसांनी की भरलें येता. शेत करून कांय फायदो ना. आतां वर्साच्या वर्सा बुडटा शेत. कांयच आमकां मेळना. कितलो देशपेस जाता. देशपेस करून कितें फायदो. निमाणे रावल्यार पासून तरी बुडटा. सारें सुरें कितल्यांक पयशे मोडटा. पिकोत काडीत जाल्यार जायते पिकता. उदक बुडलां तें तितून आमकां कांय मेळना. कारण आमी सगळे ऑफिसरांक हाडले माननीय आमदाराक बरोबर आमदाराक सांगून सगळे ऑफिसरांक हाडले दाखयले. हेच वर्सा न्हू 4 वर्सां जालीं तेच सांगता आमी. पूण प्रॉब्लम एक कोणूच सॉल्व करिना. मेन प्रॉब्लम हे तारी कडेन आहा जे सगळे डेमरी सगळे भरलेले आसा. ती पयली काडीत जाल्यार उदक फ्लो जातलें बरें. आमी सगळे PWD हाडले इरिगेशनाचे हाडले WRD सगळे ऑफिसरांक हाडले. पूण हांगासर येतात ते आनी सांगतात आमकां इतलेंच सांगता करता म्हणून पूण एक्शन कांयच घेयना. माझे नाव गजानन मांद्रेकर. हांव ह्या गिरीचो शेतकारी. गेली 60 वर्सां आनी तेच्या पेक्षा जास्त पासून आमी शेत करता हांगा. पूण यंदाच्या ह्या वर्सांनी 5-6 वर्सांनी अशी गोश्ट हांगा घडटा गिरवाड्या की सगळीच आमची शेतां ही पुरान बुडटात.
आमकां कांयच करपाक ना. 50% पोर्शन आमचो आसा पळय तो पुरान वयता. हेजें मुख्य कारण म्हणजे कितें, आमी आमच्या आमदाराक आनी मंत्र्यांक सगळ्यांक सांगलेलें आसा की जेन्ना हो हायवे जालो, हायवे आमचो बस्तोरागिरी बाउंड्रीचो आनी तारीकडलो ब्रीज, जेन्ना हो कॉन्क्रीटचो ब्रीज जालो तेजे मेरेन हो आमचो जो पूर येता पळय तो पूर कसोच देवना. आनी पयलीं आमी करताले पयले पावस पडटालो खूब, पूण तेन्ना कशें आसलें 4 दीस सुद्दां पावस पडलो का उदीक रोखडें वयतालें. पूण आतां तें उदक कशेंच वचना. हेजें मुख्य कारण म्हणजे जो हायवे पूल केला पळय ते हायवेचे हांव नको कितें कोणी कितें पोंच्यान ताका कॉन्क्रीट आसा आनी तिची उंची वाडल्या कारणान कितें ग्रास रूट लेवल पासून तें उदक वचना आनी तें उदीक तशेंच रावता. तर हांव सरकाराकूय विनंती करता कारण ते हांव म्हाजो शेतकरी भाव, म्हाजो फ्रेंड रमेश इंसुलकार, तसो आमी सुभाष कासकार आनी आमी त्या हायवेच्या इंजिनियराक घेवन आमचो पर्वळेकर इंजिनियर आनी आमोणकर हांकां घेवन आमी तें दाखयलें. आनी आमचो रमेश आसा पळय तेणे पोना वचून दाखयलें की हे अशी परिस्थिती आसा. जो पर्यंत हो पोंच्यान कॉन्क्रीट दोनी ब्रिजाचो काडिना तो पर्यंत हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो ना. तेन्ना आमी आमच्या आमदाराक केदार भाईक आमचे रोहन सराकूय सांगलेलें आहा, सर हे तुमी करपाचें, कारण हे जे इंजिनियर आसात पळय तेंचे हात वयर केल्ले आहात. आमी तांकां सांगलें की हे आमचें काम न्हू म्हणटात ते हायवेच्या इंजिनियरान करूंक जाय. पयलीं सांगलें कितें आपूण करता म्हणून, ना ते आमचे कडेन ते जावचें ना. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की सरकारा कडेन आनी आमचे रोहन भाई कडेन आनी तशें केदार भाई कडेन की तुमी हितून इनवॉल्व जावन गव्हर्मेंट कडेन तुमच्या एक बेगींतल्या बेगीन हो प्रश्न सॉल्व करपाचे. ह्या फुडें तरी आमचो ह्यो पुराचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो, कारण नाल्यार आमकां शेतां करपाकूच मेळना. आमी शेत ओंपता. आतां म्हाका लग्नाक म्हज्या 50 वर्सां जालीं. तेतूनसून आदी एकाच फोडाक उदक भरतालें आनी आतां तर पळयता हे 6-7 वर्सां सकयलसून अर्दी काणां बुडटात आनी अर्द्या काणांक त्या कांयच भात जायना आनी आतां तर सामकेंच बुडटा सकयलसून काणां ती. आनी आतां उपला तें रुजानूय येवंक ना. आतां ओपल्यार आमकां 8 दीस जाले ओपल्यार, पूण त्या बुडानूच आसा. हें आतां सरकारा कडेन मागता तेणी बेगीन तें व्हाळ उसपान हें उदक सोडपाचें. व्हाळ आनी हें थंयसर पूल बांदला न्हू, तें पुलाचें काम. पुला कडेन वचान येयलीं आमी 2 फावटी. रोहन भाई वांगडा गेल्लीं आमी 2 फावटी वचान येयलीं थंयसर. पूण तेन्ना तो घट आसले ते काडा म्हूण सांगलें. ते आतां काडला काय ना तें आमी दिसयभर वचोंक शकना थंय. सो तुम्ही ऐकले जे आम्ही फाटले जे आम्ही तुमकां बायट्स दाखयल्यो ते शेतकारांच्यो ज्यो त्यांची प्रॉब्लमां तुमकां दाखयले तेतूंतले जे तेंचे म्हणणें आसलें की जे मेन जे काम जे WRDचे डिसिल्टिंगाचे आनी ब्युटिफिकेशनाचे आसा तेज्या खातीर जे काम त्या कामा खातीर तेंची शेतां बुडलीं. सो तेजें कारण म्हटल्यार आमी जे आतां हांगा आसा हें एक कारण. हे आमी आसा आतां बस्तोड्या ज्या जंक्शना कडेन आनी तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान जी हांगा ही न्हंय आहा ही एक्चुली गिरीची न्हंय ही हांगाच्यान जे न्हंय ही वयता तारीकडच्यान ही न्हंय येता आनी हांगा गणपती विसर्जनूय जाता आनी ती न्हंय एक्चुली ही फ्लो जावंक जाय आसली ती आतां आडकोन उरल्या. कारण की जे शेतकारान जे म्हटलेले जो मेन जो उदकाचो जो गळो आहा तो गळो खंय तरी ह्या कॉन्ट्रॅक्ट ह्या कामान खंय तरी दामून दवरला. सो तेज्या खातीर ते उदीक पास जायना. ते पास जायना तेजें कारण आमी पयलें की शेतान कशें उदीक भरता तें. सो तुमी पळयता हे न्हंयचें उदीक हे फ्लो जावंक जाय आसलें पण हे जायना आनी हे फ्लो जावन सरळ जे गिरी वचोन जे तारी कडेन वयताले हे उदीक ते आतां वचना. आनी जे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान जे हांगा कन्स्ट्रक्ट केला WRDन ते तुमी पळयता सायडींतल्यान जी वॉल ती बांदलेली आहा ती वॉल जी खडपां घालूंक घातल्या ती खंय तरी कोसळ्ळ्या. आनी गांववाल्यांचें म्हणणें आहा की हेंच्यांनी पयलीं जे जाणटे हांगासले गांववाले तेंच्यांनी WRDक सजेशन दिल्लें की आसा तशेंच दवरा आनी फुडें आसा तशेंच दवरीत जाल्यार फुडें तुमचें काम बरें जातलें. पण जाणट्यांचें आयकोंक ना, हांगासले लोकलाचें आयकोंक ना डिपार्टमेंटान आनी आपल्याक जाय तशें पयशे खर्च करून कोट्यांनी खर्च करून ही जी वॉल जी बांदलेली आहा ती आतां खंय तरी तेंचे आयकोंक ना म्हणून ती कोसाळटा सगळी. सो सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागला
की हेजेर जे कोणी आयकोंक ना, जे सरकारान हेजेर एक्शन घेवची म्हणून ती शेतकारांची मागणी आहा. माझे नाव रमेश इंचुलकर, हांव गिरीचो शेतकार आणि ही आमची तार रिवर आहा पळय ती, तेचे पळय बांदकाम केलां पळय ते सारकें जावंक ना. कित्याक तर तेंच्यांनी केलां हें पळय, आमी सांगलेलें ते इशू करूंक ना. त्या खातीर आमकां मार बसता कोणा बस्तोड्या, गिरी, सुकूर हे तीन बस्तोड्या आनी म्हापसा तांकां मार बसता. पूण कांयच करून आमी सांगलेलें तें काम सोडून तेंच्यांनी हय ब्युटिफिकेशन करून दवरलां हांगासर. आनी तें ब्युटिफिकेशन केलां पळय ते बांदनाचे पळय हे घातल्यार फातर ते सगळे पेसोन न्हंयन गेले आनी सांगलेलें तें काम कांय करूंकूच ना. त्या खातीर उदीक आमच्या लोटना. सगळ्यांक आतां मार बसला शेतांक आमच्या. हेच्या पयलीं बसतालो, आतांय बसता. कित्याक मेन गळो आहा पळय ते गळ्याक ओपनूच करूंक जाय तेंच्यांनी. ते गळ्यातले ओपन करिनासतना आमच्या पोडान कशें वयतले, वयचे ना आनी आमच्या भोकांनीय देंवचे ना ते. तसो हो इशू जाल्लो आहा उदकाचो आनी सगळ्यांक मार बसलेलो आहा. सगळेच चॉकअप जावन पोटां फुगोवन रावल्ले आहा हांगासर. आनी हायवेची जी पायपां काडल्या पळय त्या हायवेच्या पायपाक 2 ब्रिज आसले. त्या ब्रिजा पोंदाक तेंच्यांनी पळय फोडलेले पळय कॉन्क्रीट बी थंयच आहा आनी डिवायडर आहा ते काडये ते तेंच्यांनी काडूंक ना. ते तांकां आमी सांगलें तुमी काडा म्हणून, ते काडूंक ना अजून पासून. तेका लागून हो सगळो मार बसता आमकां. हे स्वयंपूर्ण आमचे शेतकारांचे पोट मारून रोयता पळय ते स्वयंपूर्ण जाले आमचे हे. आमचे स्वयंपूर्ण जावंक ना गोंयकारांचे आनी शेतकारांचेय जावंक ना. हे मेन इशू हो कित्याक हायवे जालो, ब्युटिफिकेशन जालो सगळ्यांक दिसता, पूण आमच्या शेतकारांच्या पोटाचेर फड बसता हांगासर. तेन्ना हें कितें करपाचें सरकारान सुद्दां तेचेर एक्शन घेवची. तेंच करा तुमी, तेंच करा. आनी जी आमची पोंड आहा सायडीची तेका कनेक्शन आहा तशें दिया. तेंच्यांनी हाडलें कितें ही पायपां आमी पायपां ना म्हणून ओपोज केलो हेका, कळ्ळें न्हू. तेंच्यांनी हे रेडीमेड हे हाडले आमचे कन्वर्ट. पूण ते कन्वर्ट सुद्दां फायद्याचें ना, कांयच फायद्याचें ना. ते सगळे कित्याक त्रास जातले लोकांकूच. कित्याक आमची गोरवां आहा लोकांची. आमी मनीस केल्टन देंवले जावं गोरू देंवले जाल्यार ते पेडोवपासून भायर सरचें ना, करचें ना. उदीकूय लोटचें ना तेतूनसून. एक येदो जिळीचो समज झाडाचो एक खानो येयलो जाल्यार तेका ब्लॉक जातलो, ते आडवून रावतले. पयलींच स्टार्टिंगूच सांगलेलें कितें पयलो तो गळो साफ करा. तेका तेंच्यांनी कांयच हात घालूंक ना. घातलो फक्त हेकात आनी ना थंय जाग्यार घातलो हात तेंच्यांनी. अशा पद्दती प्रमाणे जेन्ना पळय उदक व्हांवतालें व्हाळाचे तें उदक तशें व्हांवना. परतें रिटर्न उदीक वयर व्हांवता, लोकांच्या घरांनी पावता. दिसान दीस हें उदीक आतां वाडत आसा परतें. ह्या व्हाळाक कितें भरती सुकती आसली, ती भरती आपल्या भितरल्यान येता ती. पूण भरती आमकां दिसाचें उदीक वयर वाडलां खंय गिरवाड्या, आनी गिरवाड्या वाडलें उदीक कशें, पूण तें भरतेक वयर चडटा. पण परत धांवताना परत तेका त्या ब्रिजा पोंदा तेका आडखळ जाता. म्हणून ते ब्रिजाचें काम तेणी केलेंच ना. आमी सांगलेलें एकट्यान केलें भलतेंच केलें, पूण आमी केलें बरें केलें म्हणटा. बरें ब्युटिशन सगळेंच केलां बरें, म्हणून तुजो फायदो जायना न्हू. तुजो फायदो कितें आतां. आता ह्याच्या फुडें आमी मेन जो पॉयंट आहा तो तारीकडे जो मेन ह्या सगळ्या जे उदक भरता तेजे कारणीभूत जावन आहा ते तारीकडे. त्या तारीकडे कितें सिच्युएशन आहा आनी ते कित्या खातीर तेंच्यांनी ब्लॉक केला आनी ब्लॉक कशें जाला तें आमी ह्या फुडें आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान पळोवया. आतां आमी तुमकां फाटलें दाखयलां न्हू ब्युटिफिकेशन केल्लें तें. तेन्ना 2022 पयलीं हे हायवेचें कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसलें ह्या ब्रिजांचें दोनूय. तेन्ना हांवें सांगलेलें की हांगा देंवन सुद्दां हे तुमी भितर उडयतात पळय ते काडले ना जाल्यार हे परत बुडटले. आनी तशेंच हें जालां आतां. ही सगळें ते काडूंक ना तेंच्या कारणान हें सगळें बुडटा शेतां. आनी हेचें कारण म्हणजे हे पळय पोंदाक पळय आहा पळय ते पांयाचो म्हाज्या हो लेवल आहा पळय तितले न्हंयचो लेवल हे सकयल मैडा रिवर टू म्हापसा तार रिवर एक आसलो. तेच्या पोंदाक ती कन्स्ट्रक्शन काम केल्लें पळय तेचे कॉन्क्रीट उडयल्या पळय ती आहा. आनी तेका अशें पळय डिवायडर आहा अशें डिवायडर आहा ते तेंच्यांनी काडूंक ना. तेन्ना तो न्हंयचो लेवल एकामेकाक मेळना आनी ते उदीक वयर आनी सकयल जायना. तें कारण हें कळ्ळें न्हू. 22 हेंच सांगलेलें तांकां. तें करता करता म्हणून सांगलें. ते आपलें काम केलें आनी गेले. तेतून मिस्टेक कोणाची आतां तेंची न्हू, आमची न्हू. आनी तेन्ना रोहन सरूय आसलो हांगासर. तेन्ना रोहन सरान पयला हांव देंवला तो रोहन सर आसलो 22 आनी 22 आसलो जयसूय तेन्ना तोय आसलो तेच्या वांगडा. तेन्ना तेणीय पयला. कळ्ळें न्हू. बुडपा कारण हें हो गळो आहा पळय हो गळोच तर उचकुना जाल्यार पोटान कशें वयतले. वयचेच ना न्हू. पोट हें न्हू सगळें
ते खंय पडटा अंजुना दर्याक पावता अंजुना दर्याक पावता ते वचना न्हू तेच्या पडून वचना न्हू ते उरला आमच्या गळ्यात कडेन उरला तांकां आमी सांगलेलें कितें हें पयलीं करा मागीर तें करा तुमचें ब्युटिफिकेशन तें तेंच्यांनी आयकूंक ना आमचें आनी आतां लोकांक आयकूंक ना तें कारण हें जालां आतां. सो आमी गोंयान पळयता की वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार आमी कन्स्ट्रक्शन पयले, व्हडले व्हडले ब्रिजीस पयले, व्हडले व्हडले फ्लायओवर पयले, हायवे पयलो. पण हे सगळे जे काम करताले तेन्ना खंय तरी लोकल्सांनी खंय तरी सजेशनां थोडी दिली आसतली गव्हर्मेंटाक, पण ती सजेशनां सरकारान कितली आयकली तेजें कारण आमी तुमकां सांगू शकता की जो आमी आतां आसा जो तारीकडेन हांगा जो फ्लायओवर हो मेन जो हायवे आसा तुमी पळयता हो व्हडलो येदो व्हडलो नॅशनल हायवे हो बांदलो तेन्ना गांवकारांनी जे आतां आयकले तुमी त्या गांवकारांनी सांगलेले की जो तुमी कन्स्ट्रक्ट केला आनी ओल्ड जो स्ट्रक्चर आहा तेजे सगळे डेब्रीज जाल्यार तेजी माती आहा ती सगळी काडा म्हणून, आनी ती काडी ना जाल्यार आमचे सगळे जे मैडे आसो, गिरी आसो, बस्तोडे आसो, सुकूर आसो, हे सगळे गांव जे शेतां रोयता ते बुडटले म्हणून 2022 ज्या लोकांनी सजेस्ट केल्ले खंय, पण सरकारान खंय तरी हे आयकूंक ना. म्हणून हे जे आज आमी तुमच्या कडेन जो स्टोरी हाडलेली जी पर्वरी जी सुकूर एरिया, गिरी आहा, बस्तोडे आहा, ती तिगाय एरियांतली जी शेतां जी बुडलेली आहा तेजें कारण म्हटल्यार जो आमी मेन जो जाग्यार उबे आहा ते मेन म्हटल्यार तारीकडेन तेंच्यांनी ओल्ड ह्या कन्स्ट्रक्शनाची जी सकयल माती आनी कन्स्ट्रक्शन डेब्री जाल्ली ती तेंच्यांनी काडूंक ना, तेज्या खातीर जी शेतां आतां बुडलेली आसा. सो लोकांची मागणी आहा सरकारान बेगींतल्या बेगीन गेली 3 वर्सांली जी कामां चालू आहा जी कन्स्ट्रक्शन जी ब्युटिफिकेशन डिसिल्टिंगाची कामां ती लोकांचे सजेशनां आहा ती घेवन तरी खंय तरी फुडें सरकारान हेजें जे काम करचे अशी तेंची मागणी आहा. सो आमी तुमकां दाखयलें की जशें बुडलां तें शेत जे कारण कितें आसलें हेच्या फुडले फूल स्टोरी ही तुमच्या कडेन आमी दाखयली आनी आमच्या वांगडा आसलो चेतन गांवस जे तुमकां सगळे हे व्हिडिओ तुमकां दाखयले. सो अशीच ही स्टोरी जी सरकारा कडेन मागता हे जे लोकांची मागणी आहा ती बेगींतल्या बेगीन करची अशी लोकांची मागणी आहा. आनी आमी हो जो एपिसोड आहा तो हांगाच सोंपयता. स्टुडंटा खातीर हांव ओंकार फळारी.